साईनाथ परबान दिग्दर्शित केल्लें दिशा मराठी फिल्म 22व्या कोलकाता इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक सिलेक्ट जाला। जय बजाज निर्मातो। स्क्रीनिंग 14 तारखेक जातलें। प्रोडक्शन शूटिंग धरून सगळ्यो गजाली गोंयांत जाल्यात। फिल्मात सगळे गोंयकार कोलकातात रिलीज जाल्या उपरांत ते इंटरनॅशनल फेस्टिवलांत धाडपाचो प्लान साई प्रुडंटा कडेन उलयलो। कॅनेडियन प्रोडक्शना कडेन टाय अप करून हे फिल्म केला। मिस्टर हेमंत, या आपली बॅग राहिली इथे। शक्ती मनाची तुझा खरंच ऍक्सिडेंट झालाय? काही गोष्टी आम्हाला सरावानं समजतात। ते एक प्रकारचं गिफ्ट आहे आमच्यासाठी। लास्ट इयर आम्ही एक फिल्म प्रोड्यूस केल्लें, मराठी फिल्म दिशा म्हणून। हे फिल्म फूल गोंयांत जाल्लें, म्हणजे हेजें प्रोडक्शन, तेजे टॅक्निकल गजाली, तेजें शूटिंग एवरीथींग गोंयांत जाल्लें। आनी गोंयचे लास्ट इयर एकच मराठी फिल्म अशें दिशा हें फिल्म आसलें। सो तें ह्या वर्सा 22व्या कलकत्ता इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक सिलेक्ट जालां आनी ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक ताजी आतां स्क्रिनींग आसा। सो म्हाज्या फिल्माची थीम अशी आसा की ह्युमन इमोशन्स ब्लेंड्स वीथ आमचे जे आतां मटेरियलिस्टीक आमची ती धांव चल्ल्या, सगळेच लोक धांवता खंयचे तरी दिशेन आनी खंय तरी धांवता धांवता ते दिशाच शेणोन बसल्या। सो ह्या सगळ्या धांवपळीन, ह्या ग्रोथान आमचे इमोशन्स खंय शेणला, आमचें मनीसपण कितें शेणत चल्लां काय कितें, वा जी टॅक्नोलॉजी आमच्या हातीन येयल्या ती खरीच ह्युमन इमोशन्साक रिप्लेस करूंक शकतली, हो क्वेश्चन ह्या फिल्मांच्यान हें जाता। आनी ताका आधार घेतला दिनकर बेडेकराच्या स्टोरीचो। काणकोणा वैजवाड्यार उजो लागून 20 हजारांचे मदेर जळून काबार जाले। दिलीप वेळपान खंय एका खोपीत मदेर दवरिल्ले। उजो कसो लागलो हें कोणाकूच खबर ना। फायर ब्रिगेड पावता म्हळ्यार लोकांनी उदक मारून उजो कंट्रोल केलो, नाजाल्यार खंय लागसारची घरां जळून काबार जावपाची। घेवया एक ब्रेक।